राज्यात व्यावसायिक लैंगिक शोषण आणि मनीस तस्करीची प्रकरणां वाढत आशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर आमदारांनी विधानसभेत गंभीर हुस्को उक्तायलो. सरकारान बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा. 18 जून रस्ते कुशीक स्पानचो आंकडो विचारल्यार 18 स्पा आसात म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. आता हो रस्तो स्पा स्ट्रीट जाला असो आरोप विजयान केलो. आमदार विरेश बोरकारानूय एस्कॉर्ट सर्व्हिसेविशीं गंभीर मुद्दो उपस्थित केलो. गोंयांत एस्कॉर्ट सेवा सोदल्यार जायत्यो वेबसायटी येतात. बांबोळे आनी सांकळे वाठारांनी सोदल्यार अशेच तरेच्यो वेबसायटी सापडटात म्हूण विरेश उलयलो. Because this house has been called basically to discuss the commercial and sexual exploitation and trafficking of women and children in the state. So because as I begin, and I want to begin with a simple, devastating question. And all of us members know for a fact that this is happening in the state of Goa. This is happening right now in hotels, in massage parlors, in industrial belts, in flats all over the coastal belt, on apps, every smartphone, because of websites that are accessible to anyone, and they are found immediately. Because Sarkaracho response is committees, is advisories, and press releases and silence. Because let me put the facts before this house. Poile, facts that come not from the opposition research. This is not our research. Because this is from the government's own agencies and from NGOs that have been doing the government job for the last 26 years. Because of female sex workers in Goa confirmed by the Goa State AIDS Control Society's own 2024 data. Because this is not an estimate, but this is from the government's own health surveillance. The largest group of rescued victims between 2019 and 2024 were between 18 and 25 years old. This is your own data. आयज आमी पळयता की ओपन प्लॅटफॉर्म जे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसा, ऑनलायन आमी समज गुगलाचेर मारले नाल्यार कितल्योश्यो एस्कॉर्ट्स जो सर्विसीस आसा जावं जे तेंचे एस्कॉर्ट सर्विसीस प्रोवायड करपाचे जितले प्रयास आसा ते सगळे ह्या वेबसायटींचेर मेळटा. आनी हे आमी सांगिना, हे गुगल जो ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा ते सांगता. आतां स्पीकर सर, म्हाका इतले चिंतून येता की आयज ओपनली आख्खे गोंयभर मायकल उदो आसतालो की मायकलाकूच चड हिट जाता ते थंय चड तेंचे थंय सामकें चलना, तेका लागून तो चड आसता. सो ते इतले चलना आसतना जेन्ना तुमी पळयता की आयज आमी स्पिरिच्युअल मळाचेर वाडपाक जाय, पूण आमी ह्या मळाचेर वाडटा. पणजेन सगळ्यात फामाद रस्तो म्हणटा तो 18 जून रोड, म्हळ्यार गोंयच्या क्रांती दिसाच्या नांवान तो रस्तो. योगायोगान 18 जून रोडाचेर 18 स्पाज आहा. उत्तर दिला म्हाका 18 स्पाज आहा. आता हे स्पा कित्याक येता ह्या रस्त्यार, प्रश्न तो. स्पीकर सर, हे स्पाजांनीच तुज्या उत्तरां जी मेळ्ळ्या ताजेर अशें दिसता कोलवा आनी खंय ते स्पानीच ते भितर हो धंदो चलता. म्हाका तुका तें कळचें ना, कित्याक आमी थंय वचचे ना, आमकां तें लागत ना म्हणटा आमकां कळना. पुणून जो ट्युरिस्ट येता, जो म्हळ्यार जो ट्युरिस्ट नॉट द क्रीम ट्युरिस्ट, तो येता आनी डायरेक्ट थंय स्पानी वता. आनी एक स्पानी 18 जून रस्त्याचेर 18 स्पा. सो नाव इट इज कॉल्ड कितें, इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. एस्कॉर्ट वेबसायट गोंयांत चलयनात. ह्यो वेबसायटी हेर राज्यांतल्यान वा विदेशांतल्यान चलयतात. लोकांकडल्यान पयशे घेवन तांकां फटोवपा खातीर ह्यो वेबसायटी वापरतात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्पा नियमीत करपाची प्रक्रिया थांबोवपाचो निर्णय घेतला. एस्कॉर्ट सर्व्हिसांचो प्रचार करपी दलालांचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. एक सुद्दां जे आहा पळय न्ही गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. एक सुद्दां वेबसायट गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. खंय तरी आसाम, वेस्ट बेंगाल, केनिया, उगांडा, ओके, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, ओके, ह्यो वेगवेगळ्या मध्य प्रदेश, आसाम ह्या सगळी कडल्यान ऑपरेट जाता. हे फक्त स्पीकर सर, हे सेक्स ट्राफिकिंग बीन काय न्हू, हे पयशे लुटपाचें काम. हे पयशे लुटपाचें काम. फक्त ते नंबर धाडटात, तूं पयशे घाल, मागीर धाडटा, ते पयशे लोक घालतात, असलेले तेंचे पयशे वयतात. हो प्रॅक्टिकली आसा स्पीकर सर. हे आमचे पुलिसांनी पुलीस हे प्रत्येक फावटी तेच्यांनी व्हेरीफाय केलां. हे कळपाक जाय म्हणून आमी जो डमी गिरायक करून धाडटा पळय न्हू,
डमी गिरायक म्हणटा ताका तो करूनय बी तेंच्यांनी पयल्या पयशे घालूनय पळयले तेंच्यांनी की तो रोखडोच अकाउंट ब्लॉक, तेजी सायड ब्लॉक, सगळे ब्लॉक. दिस इज म्हणून म्हजें गोंयांत येवपी टुरिस्टांकूय आव्हान आसा आनी सगळ्यांक आव्हान आसा की गोंयांत प्रॅक्टिकली आमी जितक्या मोठ्या प्रमाणात दाखयता तितक्या प्रमाणात हें चलना. खंय तरी मायनर कितें आसतलें हांव ना म्हणना, बट ताका लागूनच तेजेर कंट्रोल पूर्णता होम डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट हे सगळ्या ज्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय त्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले. स्पीकर सर टाउट्स बंद करता हांव. स्पीकर सर टाउट्सूय बंद करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.